प्रितीच्या भाव तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 1 ते 7 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 7. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या म्हणसर जेजू भोवती खूप गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डायतालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवाच्या कुमेरा विशीं म्हणजे तांच्या दोंग्यापणा विशीं चोत्राय दवरात. आतां धांपलोले आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयल्यात तें पाटसांचेर परकोट जातलें. कोणाक भिवचें? तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी तांच्या मागीर कांयच करूंक जायना तसल्यांक तुमी भियेनाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. होय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियात. 2 आसारियोनांक 5 शेरकां विकतात न्हय? तोरी आसतना तांतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात म्हणटच भियेनाकात. शेरकांच्या बिरा परस तुमी अदीक उंच मोलाची. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां लुकाचो 12वो विसवोर वोड 1 ते 7 पर्यंत, तातूंत जेजू खूब वस्तू शिकयता आमकां. पूण आयज आमी फकत आमचो नियाळ ह्या 7वी वोडीर करुया. आनी जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात म्हणटच भियेनाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक उंच मोलांची. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी हें देवाचें उतर आयकलां आनी आमी आयकलां की तुमच्या तकलेचे केंस पर्यंत सगळेले मेजलेले आसात. कोणें मेजल्यात हे केंस? आमी केन्नाच हारशान वचोन ओ आमी कोणाक एक ब्युटी पार्लरान वचोन ओ कोणा बार्बरा कडेन वचोन आमी केन्नाच आमचे केंस मेजूंक ना. कोणूच नको आपल्या केंस कितले आहात ते. पूण जेजू म्हणटा, तुमच्या तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? देवान आमच्या तकलेर जे केंस आसात तेय मेजलेले आसात. आमी सोजमना इतलो आमचो मोग करता आमचो सर्गीचो बाप. तो जाणो आमच्या तकलेर कितले केंस आहात ते. म्हणजे तो आमकां इतलो बरो जाणो. तो आमचो रोचणार, तो आमचो सरवंडार, तो आमचो मोगाळ देव. आनी भाव भयणीनो, ताणें आमकां रोचला जाल्यार तो जाणो आमच्या तकलेचेर कितले केंस आहा ते. समजा आमी आमचे तकलेचे केंस मेजूंक सोदता. आमचे तकलेचे मेज आमकां मेजपाक जावचें ना. आनी दुसरे मेजल्यार खंय कोण मेजल्यार जालें आमी, तर भाव भयणीनो, सदां केंस तरी पडटात. म्हणटच आमी कितले केंस पडटात, कितले केंस आहात ते आमी केन्नाच आमकां कळचें ना. पूण जेजू म्हणटा, तुमच्या तकलेचे केंस पर्यंत सगळेले मेजल्यात. म्हणजे देवान आमची एक 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 आमच्या कुडीची वा एक एक आमच्या ओतम्याची, जे आमच्या ओतम्यान कितें आहा, आमच्या कुडीक कितें आहा, तो जाणो. इतलो आमचो मोग करता. तो जाणो आमची कसल्यो गरजो आहात त्यो. तो म्हणटा, तुमी तुमचे केंस मेजूंक ना. आनी म्हणटा, शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक उंच मोलांची. म्हणटच भाव भयणीनो, कित्याक गाय म्हणटा तो? म्हणटच तुमी भियेनाकात. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी चिंता आमचें जेवण खंयसर येतलें, आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें, फुडें संवसाराचें कितें जातलें. भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो हुस्के आमकां जे आहात, हे जे आमच्या मनान येता, हे आमच्या काळजान आमी चिंता, आमच्या मनान चिंता, हे खंयसरल्यान येता? हें येता कित्याक आमी हे संवसाराचेर पळयता. आमी आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरना. तो म्हणटा आमकां, हांवें तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत मेजल्यात. तुमकां भिरांत आसपाची गरज ना. हांवें शेरकाच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक उंच मोलाची.
म्हणटच भाव भयणी सगळी उतरां जेजू आमकां कित्याक सांगता, आमकां सांगूंक सोदता की आमचो भावार्थ आमी जेजूच्या उतराचेर धरूंक जाय, आमी आमचो भावार्थ देवाचेर धरूंक जाय. देवान कितें सांगलां तें ताजेर आमी आमचो भावार्थ धरूंक जाय. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, देव आमचे भितर आहा आनी आमी आजून नकळो ताणें कितें केलां आमचे पासून. ताणें आपल्या स्वर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजून खुर्सार वचोन आमगे सगळें जोडलें, सगळें बरेंपण आमकां दिलां. पूण तें आमकां दिसता तो हें ना. तें जावन आसा एका आत्मीक संवसारान, म्हणजे एक स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड, दिसना तो तें आमकां हाडूंक जाय जाल्यार आमच्या दोळ्या फुडें आमकां तें ह्या संवसारान हाडूंक जाय जाल्यार ताका गरज आमकां भावार्थाची. आनी भावार्थ म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाय. देवाच्या उतराचेर धरून दवरल्यार पुरो ना. आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सांगता हें तुका दिसता तें, हें तुज्या संवसारान आहा तें खरें न्हय, म्हजें उतर जावन आसा खरें. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता तो सदांच आमकां देवाचें उतर उलयता. तो आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां आमची चिंतना दिता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा वरवीं चिंतता, तें तोंड उक्तें करून आमी तें उतर आमी उलयता आनी तें उतर आमी पाळटा. आतां जें आमकां दिसना तें आमच्या जिवितांत आतां घडून येता आनी जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. तर भाव भयणीनो, आमी केन्नाच भिरांतीन जियोवपाची गरज ना. तो जेजू म्हणटा म्हणटच भियेनाकात म्हणटा. कित्याक भियेनाकात म्हणटा भाव भयणीनो, कित्याक जो कोण भियेता ताका भावार्थ ना. जो मनशाक भावार्था तो भियेना आनी जो भियेता ताका भावार्थ ना. म्हणटच भावार्थ आमकां आसा जाय जाल्यार आमची भिरांत पयस जावंक जाय. आनी भिरांत पयस जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतर आमच्या काळजान रिगून आसलेलें आनी आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. तें आमच्या मनाची नडसणणी करपाक आनी तें उतर आमी पाळपाक. आयज भाव भयणीनो, हें उतरान जेजून आमकां सांगलां तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत मेजलेले आसा. इतलो आमचो मोग करता, इतलो तो आमकां जाणो. आमी ताका ओदीक ताची जाणवाय मेळोवपाक, ताका बरे भशेन ओकोवपाक आयज आमी ताचें उतर आमी पाडुया, ताचें उतर शिकोया, ताचें उतर करुया आनी त्या उतरा प्रमाणे एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव